बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूग तुमचे सोबे आसू. मोगाल भावा भयणांनो, आजच्या सेवा धर्माचो विशय बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितान जायते बरेपण अनुभवता. हें बरेपण देवा थावन, पवित्र सभेत थावन, आमच्या कुटुंबात थावन वो आमच्या इश्टा थावन आमकां फावो जाता. जे भाशेन दुसरी आमचे ताईन बरेपण दाखयता, तेच परी आमी दुसऱ्या सवें बरेपण दाखोवंक गरज. पवित्र सभा आपल्या दोतोरीच्या पुस्तकान कॅटिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अशें म्हणटा, बऱ्यो कन्यो देवाक महिमा हाडूंक कोत्ता. जेजून आपल्या जिवितान जायते जाणां सवें बऱ्यो कन्यो आदारल्यो, जावन तो गरीब ओ गिरेस्त, जावन तो बरो ओ पातकी. ह्या काळा बऱ्यो कन्यो करूंक दुसऱ्या सवें करची अदीक गरज आसा. कित्याक आमी मनशां कशी आमकां दुसऱ्यांची आदाराची. हाचे परबे सांत योगाचे परबे समयार बरेपण शिपडावंक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, व्हडे खुशालकायेन आयज आमी आमच्या पात्रोन सांत दियोगाची परब समारंभूंक एकठांय जाल्लीं आसा. आनी पयले सुरवातेकूच हांव तुमकां सगल्यांक म्हज्या फिरगोसकारांक गिरी सांगोलदेच्या एक माई मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसांत वांटो घेवंक आनी भावार्थान भाग्योन दियोगा भाशेन बरेपण शिंपडावन जेजूक आमी गोवाय दिवंक हीच कल्पना मनान धरून ह्या परबेच्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हे मीस हांव भेटयता सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांच्या गिरी सांगोलदेच्या इंतेसावा पासत तुमचे पासत हे मीस हांव भेटयता. जीं घरांत आसात, जीं गोंयांत आसात आनी जीं परदेसांत आसात तांचे पासत सगल्या पासत ह्या मिसान हांव मागतां.
आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी पातकी सर सर पदवेदार देवाक आनी आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवान बरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन दियोगाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती स्वर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणा. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानू तांचे काकुतीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानू ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानू बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या सासणाक आनी काकुतीक आशोवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोचेक सांपडला. ताचे भक्तीच्या मार्गार थिराय दवरतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केल्या जायत, कित्याक सर्वेस्पर काकुतवोन आनी मोगाळ. तो आमची पातकां बक्षिता आनी दुखां कोश्टाक दिसांनी तो आमकां पावता. बेजूड काळजाचे आनी ओस्कोत हातांचे जे पातकी दोन वाटांनी चलतात तांचें कोटा. आमकांच आमी सर्वेस्पराच्या हातांनी घालुया, मनशाच्या हातांनी न्हय, कित्याक ताची काकडूत ताचे पदवे इतलीच व्हडली. सर्वेस्पराचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां तांच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टाचें तुका खावूंक मेळटलें आनी तूं सुखें जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकें तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. हेब्रोमांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योजन म्हणगे ताचें नांव वाकाणटात ते ओंठांचो मान वोंपूया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें भागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योग देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचें उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन तो आपलो वावर खुशालकायेन करतलो, ना जाल्यार ते हासकार सुस्कार आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेलयांच्या व्हडत्या गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तोच शांतीचो देव सगळ्या तरांच्या बऱ्या कोडण्यांनी आपली खुशी पाळूंक तुमकां तयार दवरूंक आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानतात तसली आमकां करूंक. ताकाच मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सगळीं बरोवया. Sorbes borak soy soy, sorbes borak soy soy, sorbes borak, sorbes borak, sorbes borak soy soy. Somia Jesu Christa, tu visvashi gomai melian kamai goro. Goya moya kurung tu chorok tu meduli amchikata. Sorbes borak soy soy, sorbes borak soy soy, sorbes borak, sorbes borak, sorbes borak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुपुल्ल्या हिंडाक कसलोच हुस्को धरूं नाका, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खोशी आसा. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावं पिंजोनान तसल्यो पोतयो, सर्गार सरोन सरना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावरान सानोसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आकाळी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, सांत योगाच्या पोरबे सुमयार आमी सगळीं आयज खुशाल आसाव. आमचो पात्रोन सांत योग, जाची परब आयज आमी व्हडे भोक्तीन, भावार्थान आनी प्रिती मोगान करताव. आनी आयचो विशय ह्या पोरबे सुमयार जावन आसा बरेपण शिंपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. बरेपण शिंपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. अंदूच्या वर्सा ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी आनी आयच्याय दिसा पोरबे सुमयार हे विशय आमी विचून काडल्यात गवळीक विशयाचेर अंदूच्या वर्साच्या. तुमी म्हजे गोवाय. आनी दर दिसा नोवेनाच्या एक एक बाजू आमच्या क्रिस्ती जिविताचे गोवायकेचेर आमी नियाळ केलो. काय बरे भाशेन एक एक बाजू, one feature of our Christian witnessing and Christian life, which are important features for our witnessing to Jesus. आमी पयल्या दिसा नियाळ केलो भावार्थ वाडोवया, to grow in faith. That is the basis of our Christian life. The foundation of our Christian life is our faith. आमचो भावार्थ हालता धोलता जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत हालता धोलता. आमचो भावार्थ घट ना जाल्यार आमच्या क्रिस्ती गवायकेचें जिवीतूय घट आसचें ना. वारें मारता ते भाशेन आमी हे वाटेन ते वाटेन हालतल्यांव धोलतल्यांव भावार्थ घट ना जाल्यार. दुसऱ्या दिसा आमी नियाळ केलो
खुशालकाय वांटुया. जेन्ना आमी भावार्थान गोट आसाव, आमचो भावार जेजूचेर, ताच्या जिविताचेर, ताच्या कोश्टाचेर, आमचो भावार पवित्र सभेचेर, ताचे शिकवणेचेर ही गोट जालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली भितरल्या भितर आमी खुशाल आसतले. भितरल्या भितर आमी मेगी कशी आसचे नाव. आमच्या तोंडार काळोख आसचो ना, आमचे लागीं कोडे कांय आसोना जायत, आमचे कडेन कोडे प्रॉब्लम आसत, पूण आमी हांसतले, आमचे मुखामोड हांसते जातले. जशे बरे आयज तुमी सगळे हांसतात, पूण गोमाना कित्याक तुमी मोयें घातलो मास्क. ते मास्क काडल्यार गमतलें, हांसता तो हांसना ती. पूण आतां घालचें पडटा, देखून आमी इगोर्जेन येता तेन्ना सगळ्यांनी मास्क बरे भाशेन घालूंक जाय. नाका सकयल न्हय, नाक पर्यंत दाबूंक जाय. हांव जाणा ओडचोण जाता म्हूण, पूण हें करूंक गरजेचें. कित्याक तुजे भलायकेक लागून आनी दुसऱ्यांचे भलायकेक लागून. मास्क घालता तेन्ना सारकें नाक पर्यंत दाबूंक जाय. खुशालकाय वांटुया बाबडीनो. खुशालकाय वांटपाक जायते पावटी घोडेक आमकां त्रास पडत. टू स्प्रेड जॉय, टू स्प्रेड पीस, टू स्प्रेड हॅपिनस, sometimes it will cost. It will cost, it will pain. But we have rooted in faith and we spread the joy of Christ. त्या उपरांत आमी नियाळ केलो आनीक एक बाजू आमच्या क्रिस्ती जिविताची, आनी ती जावन आसा निर्मळपण आपणावया. निर्मळपण म्हणजे मोनाचे, काळजाचे, कुडीचे, जिविताचे निर्मळपण. टू बी प्युअर इन स्पिरीट, to be pure in heart and to be pure in body. हाचेर आमी काय बरो नियाळ केलो भावनीनो. आमकां दिसता निर्मळपण म्हणजे फकत कुडीचें निर्मळपण, तें गरजेचें, तें एकदम गरजेचें. पूण ताचेकीन अदीक म्हत्वाचें जो आसा प्युअर इन स्पिरीट. तुजें मन, तुजी चिंतनां, तुजे आवडे, जेन्ना तुजें मन मेळ्ळें, तुज्या मनान मेळ्ळी चिंतनां आसात, तुजे कुडीन ऑटोमॅटिकली ते दाखयताय. आनी जायते फावटी असल्यो घडण्यो घडटात जाका आमी म्हणटा एकदम अदृश्ट घडण्यो. जावं ती मागीर रेप, जावं ती मागीर बलात्कार. खंयसान सुरू जाता, कुडीनसान सुरू जायना बाबडीनो, मनानसान सुरू जाता. मनान तुजे इतलें वायट तूं बगोर 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 मनांत धाडटाय आनी मागीर कूड तुजी ऑटोमॅटिकली तुका दिता सिग्नल. मागीर घे ते मागीर रेप जावं, ती मागीर झगडी जावं, ती मागीर केसांव जावं, ती मागीर खूण जावं. मोनाचें निर्मळपण, प्युअर इन स्पिरीट. काळजाचें निर्मळपण, तुजे यर्निंग्स, तुजे डिझायर्स कसले बरे जावंक जाय, निर्मळ जावंक जाय. कुडीचे सादे बावडीनो जे कितें काळीज आनी मन तुका शिडकायता, शिकयता, सुचयता, ते मागीर कुडीचे सादे कोत्तात. कुडये सादे बेश्टे करिनात. कुडीचे साद्यांक सिग्नल येतात. देर आर वायब्रेशन्स इन द बॉडी, बट दीस वायब्रेशन बिगीन इन द मायंड अँड इन द हार्ट. ते वसत प्युअर इन हार्ट आनी कुडीचे निर्मळपण प्युअर इन बॉडी. हाचेर आमी नियाळ केलो. त्या उपरांत बाबडीनो आमी नियाळ केलो बूत दिवया. बरी बूत दिवप म्हणजे एक बऱ्यांतलें बरें तुजें काम, बऱ्यांतली बरी गवायकी जावन आसा बरी बूत दिवप. न्हय पाडेली, न्हय वायटोवी, न्हय दुसऱ्यांक खावपाची, दुसऱ्यांक गिरासपाची, दुसऱ्यांचे चोरपाची, दुसऱ्यांचे फटोवपाची, असल्योय बुदी जायते फावटी आमी दिता, घोडेक दिता आनी वायट आदारता. बरी बूत दिवया, दुसऱ्यांक बरें सांगुया, मोग विस्तारुया. आनीक एक बाजू बाबडीनो ह्या दिसांनी आमी नियाळ केलो, मोग विस्तारुया. आयज काल आमी पळयता आमच्याच गोंयांत, आमच्याच गांवांत, आमच्याच शेजाऱ्या मदेकात कितली दुस्मानकाय, कितले किजिलां वाटेक लागून, भाटांक लागून, इल्ल्याशा तुज्या भाटाच्या कुडक्याक लागून कितले आमचे जिवितान दुस्मानकायो. आनी ह्यो दुस्मानकायो अजाप दिसता बाबडीनो आमची जायते फावटी वर्साच्या 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 दुस्मानकायो खबरूच जायना. फुडें त्यो दुस्मानकाय सुरू जाल्यो आमच्या पुर्वजां, आमच्या पाय माय सवे आनी शेजाऱ्या सवे सुरू जाल्यो, आमी त्यो चालू दवरल्यो.
आनी आमी चालू दवरल्यात आनी आमच्या भुरग्यांकूय दुस्मान केल्यात शेजाऱ्याचे दुस्मान आमच्या भुरग्यांकूय आमी सांगता एका ताजे लागीं उलयनाकाय ताजे लागीं उलयनाकाय ताका जाप दिनाकाय तांगेर वचनाकाय कसली गोवायकी बाबडी न्हय आमी तो मिसांत वांटो घेता जेजूक आमच्या काळजांनी घेता कोमिन्यांव घेता पवित्र साक्रामेंत घेता आनी त्याच बरोबर घरा वचून दुस्मानकायेन जियेता ही जावन आसा उरफाटी गोवायकी बाबा ही नीज गोवायकी न्हय जेजूची काळजीदारपणान वावरुया सोंसणीकायेन जियोया हे दोनूय विशय बाबडो दोन बाजू काळजीदारपण आनी सोंसणीकाय काळजीदारपण म्हणजे फॉर्टिट्यूड टू बी नॉट बोलिश न्हय पूण फॉर्टिट्यूड ऑफ हार्ट fortitude of nature, fortitude of being, to be strong, rooted in Jesus. That is काळजीदारपण. Fortitude. आणि सोंसणीकाय, पेशन्स. हे जावन आसात बाबडीनो पवित्र आत्म्याची देणी आमकां. द स्पिरीट ऑफ फॉर्टिट्यूड. कितेंय तुज्या जिवितांत येवं, कोश्ट येवं, त्रास येवं, पिडा येवं, मरण येवं, कोणूय तुजे जिवितांत वायट करूं पूण तूं जेजू सवें गोट आसाय काळजीदार तूं फॉर्टिट्यूड आनी पेशन्स दुसऱ्या सवें त्या उपरांत बाबडीनो आमी नियाळ केलो शांती पसरावया शांतीची मनशां जावया आनी कालच्या दिसा नियाळ केलो देवाचे भिरांतीन चलुया तर ही कल्पना बाबडीनो ह्यो बाजू आमच्या जिविताच्यो ह्या 9 दिसांनी नियाळल्या उपरांत आयच्या दिसा आमचो नियाळ जाता बरेपण शिंपडावया हे सगळे कोत्ता तेन्ना आमी ह्यो बाजू आमच्या जिविताच्यो ज्यो आमी नियाळल्या त्या 9 दिसांनी काय बरे भाशेन आमकां कितें कोत्तेली आमकां बरी मनशां कोत्तेली बरेपण शिंपडावंक दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांत ऑटोमॅटिकली आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वावुरतली चिंतची आनी गरज पडची ना आमकां बरें करुया बरें करचें न्हय आदार दिवया आदार दिवचें न्हय जायते पावटी बाबा आमी चिंतचें पडटा आमकां ही तर भागिया ही तर कल्पना आमच्या मनांत आमी जिवितांत जियेल्यार बरेपण करपाक आनी चिंतपाची गरज ना ऑटोमॅटिकली कोण गरीब दिसती पडलो तुज्या बोल्सान ऑटोमॅटिकली हात वेतलो कितेंय ताका आदार दिवं कसलोय ताका आदार दिवं ऑटोमॅटिकली वेतलो कित्याक जेजूचो गोवाय तूं आयच्या देवाच्या उतरान आमकां इंच चिंतना मेळटा पयल्या वाचपान सिराकाच्या देव आमचे सवे कितलो बरो तो सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार आमकां सांगता देव तर आमचे सवे इतलो बरो आमी दुसऱ्या सवें बरें करूंक पावुया कित्याक बावडीनो खरें म्हटल्यार जेन्ना तूं बरें दुसऱ्यांक कोत्ताय उदारपणान कोत्ताय बरें करूंक वावुरताय तुकाच तूं बरें कोत्ताय तुकाच बेसवा देवाची मागून घेताय तुकाच देवाचो आशिर्वाद मागून घेताय आनी पत्ते तूं तर बरें करिनाय तुजेरूच तूं शिराप घेताय दुसऱ्यांनी तुका शिराप घालची गरज ना तूं तुजेरूच शिराप घेताय कित्याक तूं दुसऱ्यांक बरें करिनाय दुसऱ्यांक बरें कर आनी पळय कितले आशिर्वाद कितली बेसवा सर्गीची देवाची आमचेर येतली एकल्याची आयच्या दुसऱ्या वाचपान एव्रिवांक बरयलेले चिठींतलो हो बरयणार म्हणटा आमचे सवे हे बरेपणाचे शेगूण आसा आमी जल्मल्या सगळीं बरी मनशां कशीं खरेंच म्हटल्यार बाबडो हे कितले सत एक भुरगें जल्मता तेन्ना ते कशें जल्मता बरें जल्मता सारकें इनोसंट जल्मता ताजे सगळें कसलेंच वायट ना ताजे सगळें कसलेंच भास्कळ पडना वाडटा 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 3 वर्सांचे 4 वर्सांचे 5 वर्सांचे पर्यंत हें भुरगें बरें स्पॉन्टेनियसली बरें मागीर कितें ताच्या मनांत असलीं वायट चिंतनां येतात कित्याक ते पळयता वाडलेलीं आमची वाडल्यान तीं आमची घरचीं जाय ती नायत ती वायट कोत्तात ऑटोमॅटिकली ती शिकतात पूण जल्मतना सगळीं आमी बरीं सगळीं बरीं हें की आमचे आयडेंटिटी बरेपण इज अ नेचर वी आर बॉर्न गूड वी आर बॉर्न टू बी लायक गॉड ताजे सुरोपायची ताजे सारक्याचे आमकां रोचल्यान आनी देवाची सुरोपाय देवाचे सैम कितें बरें पूण आमी जल्मल्या बरीं सगळीं
हे व्हडले व्हडले किरमिदो जाल्यात ते व्हडले व्हडले देंवचार कशे संवसाराचे काबार करूंक सोदतात ते जल्मल्ले बरे. पूण वाडटा वाडटा मामणो खंय तरी ते वाट चुकले आनी बरेपण ते विसरले. तर हेच आमकां आयचो संदेश देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. आनी जेजू म्हणटा तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. आमचे थेवे खंय आसात बाबडो? आमचे थेवे ह्या संवसारांत आमी जाय ते पुजायता. जावं ती गिरेस्काय जावं ते सगळे बाटां बेसां सगळे कोत्ता. पूण चडशेकी आमचे थेवे खंय आसात? चडशेकी जेन्ना तुका धाकटे बॉक्सान घालतले धाकटे बॉक्सान ताचें नांव हांव सांगूंक सोदिना. तुमी जाणा कितें म्हणूंक सोदता तें धाकटे बॉक्सान ते पर्यंत तुजें न्हय. त्या बॉक्सान घालतले तेन्ना ही सगळी गिरेस्काय तातूंत घालूंक जातली ना. पूण तुजे थेवे घालूंक जातले. जरी तुजे थेवे स्वर्गार दवरलेले आसा तें गीत तूं घेवन वेतलोय त्या बॉक्सान. तर मागुया बाबडो आमची चिंतनां आमचें मन आमचे आवडे ह्या परबे समयार बागेवन देवगाची देख घेवन बरेपण शिंपडावया. जेजूचे गोवाय जावया. बरेपण शिंपडावया. जेजूचे गोवाय जावया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आनी गोरजो खालतिकायेन देवा मुखार दवरुया. ताचे आदीं आमचो बाबार तुचारुया. सत मानता देवाक सर्वपदवेदार बापाक स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या विस्तारात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेत समोलो आग्वार मळयेंत जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोर्पदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय त्या जिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबे भक्ताचो एकतार पातकाचें मोगसणें कुडीचें जिवण सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापा मुखार खालतिकायेन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणेन अणभवलें बरेपण आपली पोरचेक दिवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बरेपणाच्यो सवलती पोरचेक पावोवंक आनी ल्हान दुबल्यांक बेकार आसलोल्यांक आदार दिवंक तशेंच कोण नासलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमी सगळीं आमची सवय आसलोलें बरेपण दुसऱ्यांक पावयतना न्हय आमच्या नांवांक मोहिमा पूण ह्या बऱ्या वारांतल्यान देवाच्या नांव परगटूंक ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा तूं सगळोच बरो आनी बऱ्यांतली जोर आमचे सवे तुजी दयाळाय मोग आनी बरेपण ओत म्हूण आमी मागता. आनी आयज आमच्या परबे दिसा बागयोन देवगाच्या मोजतीन ही सगळी आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. ती तूं शांती पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोशा बाबडीनो हे आमचे बलिदान स्वर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवीदारा आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उग्रासाक वो योद्न समर्पून तुझे थोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सर पटून तुका उलो मारताव. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सास्ताची सरवण जोडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दिसो वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सस्ताच्या देवा, सर कळे आनी सर्वताय आमी तुका वाकाडूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देव तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समरभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्रत्म्यांक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण ससूंक वेचात ही देणे उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोबेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत पथकांचे बक्षणे मेलच्याक. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वरोगतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. सोम्या जेजू आमी वावडो करता आनी एकाचीतले पियेता. इतले फावटी तूं वयलो येसून तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूडन रगत शेवतल्या मास बेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबावणेची आनी आना मारिया पिंजेराची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्ताची दया कोर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारिया देवाचे माई सगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुतांक बागयोन दियोग आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर सर कालीन कमानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तार पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेहऱ्याक आमी बरो वाशेन रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन स्वरपातकांतली सुटय स्वरवाकांतली वाटाय. कित्याक रासवती पोटवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पवित्र बेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुलसिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी वो तो जेजू बरें करून आयलो सगल्यांक बरें केलें. गरिबांक गिरेस्तांक जाणट्यांक भुरग्यांक कोडकारांक पयशिल्यांक पयस काडलेल्यांक सगल्यांक बरें केलें ताणें. हो जेजू आमकां सगल्या सवे बरें करूंक आपयता. बरेंपण करतली आनी जेजूचे गवाय दिवंक ह्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया.
स्वर्गीच्या बापा, भाग्योन दियोगान तुझी आनी पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोन तुजे आनी आमच्या भावमणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसू. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या आमच्या फिरगोजेच्या पात्रोनीच्या परबे सोमयार भाग्योन दियोगाच्या फेस्ता दीस तुमकां सगल्यांक हांव खुशाल बरीत, संतोष बरीत आनी आनंद बरीत परब आवडेता. हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल. Wish you the same, Father. देवाक आर्गां दिवंक सोदता ताज्या उपोट देण्या पासत ह्या दिसांनी ही नवेनां करूंक देवाच्याच आशिर्वादान आमकां फावो जाली. अदीक करून ह्या कोविड-19 पिडेंतल्या वेळार देवाक म्हजी आर्गां आनी दिनवास. हांव दिनवासूंक सोदता खेरीत भाशेन आमचे आर्चबिशप साहेबाक फिलीप नेरी फेर्राव, जाणें आमकां परमिशन दिलें आमची इगोर्ज उकडूंक. एक एकल्याच्या नांवान तुमच्या नांवान हांव आमच्या आर्चबिशप पात्रियार्क साहेबाक फिलीप नेरी फेर्रावाक म्हजे काळजांतान उपकार आठयता. मागता तुमचे लागीं सगल्या लागीं जे गायडलायन्स आमकां दिल्यात मिसांत वांटो घेवंक, इगोर्जेंत येवंक, हे गायडलायन सगल्यांनी फॉलो करचे. सगल्यांनी फॉलो केल्यात. जी कोण ह्या नोवेनाच्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवंक आयल्यान तांणी फॉलो केल्यात. हांगा थिंगा मातशें चुकता आमचें. अदीक करून आमचे मास्क रोखडेंच सकयल देंवता. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उगडास जोरात बांबडिनो. कित्याक वायरस तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. हातींतल्यान मागीर, पूण पयले तोंडांतल्यान, नाकांतल्यान. देखून नाक आनी तोंड धापूंक जाय, स्पेशली वेन यू आर इन कॉमन प्लेसीस ऑफ वर्शीप. इगोर्जेन आनी कपेलांनी हांगा तुमचें मास्क सारकें धापूंक जाय. घरा लागीं मागीर तुमी कितेंय करात, पूण कॉमन प्लेसीस ऑफ वर्शीप प्लीज फॉलो द गायडलायन. देखून आमी सगळे टॉकटे घातल्यात. दाराचेर घातल्यात, वण्टीचेर घातल्यात, इगोर्जेन घातल्यात, गायडलायन बरयल्यात. उपकार करून ते वाचात आनी फॉलो करात. तुमचेय भलायकेक लागून आनी म्हजेय भलायकेक लागून आनी आमचेय भलायकेक लागून. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची भेटोवंक आनी देवाचे उतर परगटूंक आमचे फादर आयिल्ले. तांकां हांवें एकल्याक दिन वाचला. आयजूय दिन वाचता. फादर जुझेफ सेल्वेरा जेजुईट पाद्री, फादर एंटनी लॉपिस रिडेम्टोरिस्ट पाद्री, फादर किरियल डिसूजा पिलारचो पाद्री, आनी आतां मिसांत 9:30 येतले आमचे फादर मारियानो त्रावासो, जो सेमिनरी निवास म्हापसा हाचो इनचार्ज डायरेक्टर. ताकाय आमी दिनवास आदी फुडेंच. म्हजे किरीत दिनवास फादर बॅरी कार्दोज आनी डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटर हाची टीम, जे ह्या दिसांनी आमकां हे मीस रेकॉर्ड करून जावं यूट्यूबार जावं टीव्हीचेर आमकां पळोवंक मेळ्ळे. आनी मिसांत नोवेनाच्या दिसांनी आमी बरे भाशेन वांटो घेतलो. तेच भाशेन मिस्टर नेविल एंड ताची टीम CCR TV, जी आमकां 3:30 वरांचे स्वता काल मीस पळोवंक मेवतले आनी आतांय फेस्ताचे मीस पळोवंक मेवतले. म्हाका दिसता 12:30 वरांचेर. म्हणटच तांकांय हांव काळजांत दिन वाचता. म्हजे व्हड उपकार आमच्या बाबा पॅट्रिकाक, जाणें ह्या दिसांनी आपलेच वस्तुगी आपल्याच मोगान सांत योगाच्या मोगान ताणें आमच्या वेबसायटीचेर हे मीस रेकॉर्ड करून सदां घातला आनी आयजूय घालतलो 11:30 वरांचेर. पॅट्रिकाक म्हजे दिनवास. आनी तुज्या बापायक बरी भलायकी मागता. जायतो वावर ताज्या बापायन केजीन आमचे फिरगोजेन केला.
ताका हांव बरी भलायकी मागता आनी काळजीदारपण फॉर्टिट्यूड ऑफ गॉड्स लव ताका हांव दिता. तेच भाशेन म्हजे दिनवास रॉडनींक आनी कॉयराक सगल्यांक ह्या दिसांनी तुमी आयलीं वाजयलीं आनी बरे भाशेन कांतार केली. थँक्यू. PPC members, association leaders, sector leaders, catechists, youth, members of Confraria, members of the Fabrica, Fatima sisters, Capuchin priests from Mondegiri, and our chaplain, Father Asterio. A big thank you to you. म्हजे दिनवास आमच्या साकिस्ता भावाक फिलिपाक, आमच्या ऑफिस स्टाफ एंड्रिया आनी रॉक, आमकां रांदता ते भयण मिलाग्रीन तांकांय म्हजे दिनवास. खेरीत दिनवास म्हजे वेसेतीन आनी आसुमतीन जाणी ह्या दिसांनी फुलांची बंदोबस्त आनी आल्ताराचो नेटोवणी केल्या तांकांय हांव उपकारी. खेरीत दिनवास म्हजे जावन आसा थोड्या जाणांक आनी ते म्हटल्यार सगल्यांक ते हांव उपकारी, पूण थोड्या जाणांनी खूब वावर केलो उदार काळजा मनान, आनी ते जावन आसात मिस्टर सेजार पिंटो, पिएदाद, कॉझमा, सावियो, मार्कुस, लाजार, जो डिमेलो, फिंटन जो सदांच आसतालो पूण आतां UK सान एमीस पळयता. फिंटन तुका थँक्यू आनी तुजे फॅमिलीक बरें हांव दिता. हॅपी फिस्ट म्हणटा तुका हांगा गिनीसान UK. एलेक्स डिकुन्या जाणें हे आर्बासांव घातला आनी बागेवन दियोगाक बरे भाशेन ताणें नेटयला. एलेक्साक म्हजे दिनवास आनी सगल्यांक जाणी आदार दिला, कोणाकूय तर विसरला माफी मागता. हांव काळजान तावन उपकारी. तेच भाशेन मेहबूब, मुन्नी, राफीक ही मनशां आमची इगोर साफ करतात आनी इगोर्जेचो सोर भोंवती सगळी सफाई ती करतात, तांकांय हांव उपकारी. सगल्यांक तुमकां आनेक फावट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आवर पॅरीश एक एकल्याक जी पळयता ती टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर आनी हांगा इगोर्जेत आसात तांकां एक एकल्याक हांव काळजान तावन दिन वाचता. आनी अदीक करून तुमी तुमची फूल नापाकली दिली, कॉन्ट्रिब्युशन केलें, सबस्क्रिप्शन तुमी दिलां तुमचे उदारपणान. आमी गोंया सावदी आनी जायत्या जाणांनी भायरूय आसात तांणी आमकां धाडल्यात, तांकां तुमी आदार दिलो आनी आमचे पासत मागले देखून हांव काळजान तावन दिन वाचता. ह्या लॉकडावन सोमयार, पॅन्डेमिकाच्या सोमयार इगोर्जेन जायतो वावर चालू आसा. तुका कोणेक दिसत इगोर्ज बंद म्हणून कांय काम चलना इगोर्जेचें, जायते चलता. आमी जायते जाण थोडे जाण तरी जाणत बरो इगोर्जेचो वावर चालू आसा, फुडें वेता, इगोर्जेची उदरगत जावं हें तुमकां सांगता. कित्याक तुमी कोणेक चिंतीत आरे हे 6 म्हयने कांय ना मरे इगोर्जेन कांय जायना मरे अशें कोणेक चिंतीत ना. जायतें काम चालू आसा तें तुमकां एक दीस गमतलें मागीर आनी तुमी खुशाल जातल्या. पूण आयज सांगता की जायतो वावर इगोर्जेचो आमी चालू दवरला, बंद करूंक ना म्हणटच हें तुमकां गमपा. आनी दुसरे सुवातेर आयज आतां पॅरीश कावन्सिलाचे मीस जातले तेन्ना सगळ्या वांगड्यांनी पॅरीश कावन्सिलाचे येवचें आनी मिशन मटिरियल आयला, कॅलेंडर्स आनी एनवलोप्स. हे मिसावाचें काम, जोड एकल्याचें काम, हे मटिरियल तुमच्या घरा लागीं कोणेक पावयतलीं ती तेन्ना तुमी उदारपणान तुमचो आदार दियात मिसावांक. ह्या वर्सा लेट जाली कित्याक हे सगळें घडलें कोविड-19 लागून, पूण आतां आयला आनी आयज आमी तुमच्या घरा लागीं धाडटल्या थ्रू आर सेक्टर लिडर्स एंड एसोसिएशन मेंबर्स. उपकार करून तांकां बरे भाशेन मानून घेयात आनी तुमचो आदार ह्या मिसावांच्या वावराक दियात. देवान तुमचे जायतीं बेसावां घातल्यान मिसावांक 8 मोटवे करून नाकात. डोंट रिड्यूस युअर जेनरॉसिटी टुवर्ड्स द मिशन. तुमचे 8 मोटवे करचे न्हय. आनी एक फावट सगल्यांक तुमकां हांव काळजान तावन दिन वाचता कित्याक तुमी मानून घेतले ह्यो अडचण्यो. जायत्या जाणांक मिसाक येवंक खोशी आसली पूण तरी आसतना ह्या माध्यमा वरवीं, TV वरवीं, युट्यूबा वरवीं
तुमकां मिसांत वांटो घेवंक मेळलो. तुमी अंडरस्टँड जाल्यार आमचें सिट्युएशन हे माणेकार पिडा येवन कसलें ओतरूश आमच्या घरांत आयलां, फामिलींनी आयलां, शेजाऱ्या मदेकात आयलां, गांवांत आयलां, आमच्या इगोर्जेनूय आयले. देखून तुमी मानून घेतले म्हूण आदी फुडेंच तुमकां काळजांत हांव दिन वाचता आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे अनुग्रह. San Dios patrona Amaduri baca asnaya Sangata baca yang kata sohada Hari tujuh pojok wisranata Bagi bonta San Dios patrona Amaduri baca asnaya Sangata baca yang kata sohada Hari tujuh pojok wisranata Santi Okota Patrona Tuji Pergi Tazalu Lomata Amci Gomit Minggalun wisranata Hari tujuh doi Patronata Santi Okota Patrona Tuji Pergi Tazalu Lomata Amci Gomit Minggalun wisranata Hari tujuh doi Patronata Thank you.